आयची जी मुद्दमशी करपाचें कारण दोन आसा. एक पोलीस खात्यात रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर कांय व्यक्तींनी एलिगेशन केल्लें 2-3 दीस पयलीं की कोणे तरी 2 कडेन लग्न केलें. आतां हेजेर पयलीं म्हाका दिसता आमचे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान प्रेस नोट दिल्लो, बट प्रेस नोटान सगळ्यो गोश्टी स्पेसिफाय जायना. पोलिसेर तो मनीस जो लग्न जाल्लो आनी आमचेर एलिगेशन केल्लें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर आमचे सब रजिस्ट्राराचेर डिटेल खबर नासतना एक ते पॉलिटिशनाक संवय जाल्ली आसा. आनी स्पेशली ऑपोजिशन जे आमकां सगळे वयता ते नासता. एक लग्न जाल्लें तेच मनशाचेर बार्देस तालुका, एक लग्न जाल्लें पणजे तालुका, म्हणजे तिसवाडी आनी बार्देस तालुका. आतां एलिगेशन केलां की ताका खबर ना. आतां आमी सिस्टमाचो रजिस्ट्रेशन जें आसा मॅरेजीचें की इफ दे आर गोवन ओरिजिनाचे जे आसा ताका बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी आनी ते एफिडेविट स्वेर करता की ते आमी गोंयकार न्ही आनी गोंयकार भायलो जाल्यार ताका मागीर आमी हे स्वेर एफिडेविट नो एवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड देन वी टेक आयदर पासपोर्ट कॉपी और वी टेक द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. नाव दीस शेख फिरोज मोहम्मद रफीक जो जेचेर एलिगेशनां केल्लीं आसा तेणें जे पयलीं 2017 मार्चान 2017 बार्देजान लग्न जाल्लो आनी 2017 he gave a declaration, he gave his identity, he gave his identity of passport, and he said that in his declaration in the affidavit, he said that he was born in Mumbai in 1987, and I said that I personally belong to his correction army. He gave a certificate to produce it before civil registration by way of his passport copy. And based on that, he was civilly married with the witnesses. आणि हे सगळे डॉक्युमेंट दिल्ले पयलीं 2017 मार्च 2017. सो बेस्ड ऑन दॅट ही वॉज मॅरीड. 2018 तो पणजे येता आनी पणजे येवन म्हणजे आमचे तिसवाडी तालुक्यात तो शेख फिरोज मोहम्मद रफीक म्हणटा. पयलीं म्हणटालो फिरोज मोहम्मद रफीक शेख आनी आतां म्हणटा शेख फिरोज मोहम्मद रफीक. आनी थंय ताणें एफिडेविट दिता की ही गिव्स एन एफिडेविट that आपणाची शाळेची जी कुडाळ गांवची सर्टिफिकेट लायता and says an affidavit that he does not have a birth certificate. Now these names when they are put in such a way, आता माझ्याकडे entire proof आसा दोनोयचे, it is there to see, म्हणजे entire documentation is here. Allegations are made काहीतरी आमचे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा तेंचेर डावट खाता की ते कितें तरी पयशे घेता आनी कितें करता आनी रजिस्ट्रेशन केलें. हांव आमच्या प्रतिभा बाईक सांगता की म्हाजें नांव ताणें घेतलेलें निलेश काबराकर पावले. ह्यो गोश्टी जेन्ना जाता आमचे पयलीं रजिस्ट्रेशन जाता आमी 15 दीस नोटीस मागता. 15 दीस नोटिसान लोकांक येवन नोटीस पण आसता. 15 दीस नोटीस शॉर्टकट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट केन्ना मानना. 15 दिसाचो नोटीसचो पिरियड आसा. शॉर्टकट मारता कोण? थोडे लोक कोर्टान वयता, कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडटा, APPची ऑर्डर हाडटा आनी APPची ऑर्डर घेवन लग्न तेन्ना जाता. ते शॉर्टकट मारता 15 दिसाचे विरोध करता. आमी करना. तर तिणें वचून एलिगेशन कोर्टान करपाक जाय अशें ती गोश्ट. पूण म्हजें सांगपाचें कितें आसा, तो कायदो आसा तो हांवें ऑलरेडी दुस्ती करपाचो हांवें घेतला आनी इतलें सिंपल जाता की 15 दिसांनी भितर विदावट दॅट पिरियड पीपल आर गेटींग मॅरीड. आज हो शेख फिरोज मोहम्मद रफीक आनी दुसरें नांव तेजें डिक्लेअर केल्लें की फिरोज मोहम्मद रफीक शेख. आतां जर असल्या नांवाचे आनी कितले 100 जाण आसतले. हांव तेजें नांव म्हणना, पूण सगळ्याचेर जर आमी फाल्यां जशी इन्क्वायरी करपाक लागले आनी जरी तरी लोकांक मागीर एलिगेशन करतकीर लोकांक सतयता न्हू. सो बेसिकली नाव दॅट पर्टिक्युलर लेडीज हूम ही हॅज ड्यू हॅव टू गो टू द कोर्ट आनी तेजे जी मॅरेज जी आसा ती एनॉल करपाक. दीस इज द प्रोसिजर. आतां सिंप्लिफाय जे प्रोसिजर आमी आतां केला मॅरेज ऑनलायन आनी जे डॉक्युमेंट पयलीं कितें जातालें की डॉक्युमेंट फिजिकली दिताले ते डॉक्युमेंट दिसताले आनी अनफॉर्च्युनेटली आमचे कडेन 2017चे आनी 2018चे एंटायर सेट ऑफ डॉक्युमेंट म्हाजे कडेन आसा. सो इट इज गूड. नाजाल्यार कितें जाता की ते पिसता आनी टॅटर जाता आनी
ते मेळना पूण आज आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. आतां ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करता फायदो कितें, असली गोश्टी आमचो सर्च रिपोर्टा भितर जे आतां रजिस्टर जाता, आतां आमी स्कॅन करून फाटलें घालूना, आतां ते स्कॅन करून आमचे फाटलें चालू आसा टू मर्ज वीथ द मॅरेज रिकॉर्ड, सो दॅट नांव घातलें जाल्यार हे नांवाचो आनी खंय गोंयांत लग्न जाला हो आमकां आतां कळपाक लागता. सो आयच्यान आमी जे मॅरेज रजिस्ट्रेशन जे आमी केल्लें आशिल्लें जी ऑनलायन करपाचो, हे डॉक्युमेंटूय सेव जाता ऑटोमॅटिकली आनी एंटायर गोंया भितर क्लिक ऑफ अ बटन जर चॅक करपाक जाय रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक, तांकां ती नांवां मोरलेस मॅच जाता, ती येता. मागीर फादर्स नेम चेंज जाता, मदर्स नेम चेंज जाता जाल्यार मागीर नो प्रॉब्लम, पूण मोरलेस जाता सो दे कॅन हॅव अ फॉर्मल इन्क्वायरी. सो दॅट आर प्रोसिजर ऑफ ऑनलायन मॅरेज रजिस्ट्रेशन. This BJP government has started under the leadership of Dr. Pramod Sawant is for the very purpose to see that असले फ्रॉड फुडें जायना. हेजे पयलीं जी केल्ल्यो आशिल्ल्यो इट इज हॅपनिंग, आमी काय करूं शकना. आनी एलिगेशन जे ताणें केलां की तोच मनशान तुमी तो सब रजिस्टर आसा त्याने दोन्ही मॅरेज रजिस्ट्रेशन केलां इज टोटली फॉल्स. प्रतिभा बाय तुका सांगूंक सोदता की केन्ना कितें आसा न्ही, तुमी जेन्ना एलिगेशन करता एक मेळा न्ही, म्हाका मेळा माझ्या डिपार्टमेंटान हांव एक्सेसिबल आसा, कितें शो करपाचें आनी कित्याक करपाक जाय. तुमी येवन म्हाका मेळा, म्हाका एक मॅसेज घाला, म्हाका मेळा, एक्सप्लेन करा आनी खंय तरी हांव तुका सोल्युशन हो खंय तरी पळयना जाल्यार मागीर तुमी कितें करा. लोकांक डिसेबल करची गरज ना. पीपल शूड नॉट सफर. आज जर आमी स्ट्रिक्ट करपाक जाय आनी खुबशी गोश्टी आमी करूं शकता, पूण अल्टिमेटली एकट्याक लागून बाकीचे सफर जाता. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा म्हाका दिसता व्हेरी क्लियर की हे जे गोश्टी जे पळय एलिगेशन केले रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान इज टोटली फॉल्स आनी इट इज ऑल फॉर नॉन इन्सल्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी शी इज अ एडवोकेट, शी शूड हेल्प दॅट पर्सन टू फायल बेगामी and she should file in the court against this particular Sheikh Firoz Mohammad Rafiq for having 2 marriages. She should have helped them in that line and show करपाची गरज नाशिल्ली. This is one statement I want to make. Second जे आसा तशें हांवें सांगलां की मॅरेज ऑनलायन रजिस्ट्रेशनाचो पर्पज कितें आनी आमचो पर्पज करपाचो टू सी दॅट लॅजिस्लेटिव्ह डुप्लिकेशन जायना फुडाराक. आनी आमचे जे फाटली मॅरेजीस जे आशिल्ल्यो इतले वर्साचे आमी ऑलरेडी इन्फोटॅक मार्फत स्कॅनिंग चालू केलां आनी स्कॅनिंग करून ते आमी अपलोड करतले. अपलोड करतरी आमच्या सिस्टमा भितर येतले आनी देन इट वील बी अवेलेबल टू अंडरस्टँड वॉट इज द प्रॉब्लम. सो दीस इज द सोल्युशन आय हॅव प्रिवियसली फाउंड अँड दॅट इज वाय वी मेड मॅरेज ऑनलायन कंपल्सरी. She has made allegations. She disapproved. No, I have done no. This is my paper investigation. Fraud test. म्हणजे फ्रॉड म्हणल्यार कितें, एक मनीस 2 फावटी लागला, एक जाला एक डॉक्युमेंट लायला त्याने बर्थ सर्टिफिकेट आपल्या कडेन ना आनी एक कडेन बर्थ सर्टिफिकेट लायला, एक पासपोर्ट कॉपी लायला. सो ही इज स्वर्न एफिडेविट. सो तेणे एफिडेविटाचेर आपणाचें नांव एक कडेन शेख फिरोज मोहम्मद रफीक घातला आनी दुसरे कडेन तेजें तुका सांगलां न्ही आपणाचें नांव तेजें फिरोज मोहम्मद रफीक शेख घातलें. तो एकूच मनीस न्हू. आतां तो कितें बापायचें नांव 2 कडेन घालूंक ना, ताजें एक कडेन मॅरेजीचेर बर्थ सर्टिफिकेटीचेर आपण अणकोला खंय तरी जाला म्हणटा तेणें आनी तेणें स्कुलाची लिविंग सर्टिफिकेट लायल्या तितून तेज्या बापाच्या आवयचें नांव ना. आतां ताका मॅरेज करपाक जाय सो तो सेल्फ डिक्लेरेशन दिता. सो इट इज एक्सेप्टेबल अंडर लॉ. सो तेणें फ्रॉड केला, आमच्या डिपार्टमेंट फ्रॉड करूं. सो आतां तो एक्शन तुम्ही एग्रीमेंट घेतले हे घेतलं एफिडेविट घेतलं एफिडेविट गेला. सो नाव आमचे दे हॅव टू फायल लेडीज हॅव टू फायल फॉर डॉक्युमेंटेशन फायल फॉर बेगामी which is getting married in 2 places. One man marriage is not allowed in law. You don't understand. See, now first we have to identify whether these men, see I will explain. Avasta, Sheikh Firoz Mohammad Rafiq of 30 years of age, he is marital status unmarried, professional service, born in the ward of Quarter Mumbai, village Mumbai and residing at Mercedes Tiswadi. This is what he has declared. दुसरे जे आसा मॅरेजीचे दिस इज डन इन पेंजीम. दुसरे तेजें नांव आसा मोहम्मद रफीक शेख, एज 29 years of age, अनमॅरीड आनी बॉर्न इन मुंबय, रेजिडेंट ऑफ आल्तो परवरी. आतां आमकां पयलीं कोणी तरी कंप्लेन करूंक पडली, शो केलो म्हण जायना
आणि मागीर इन्क्वायरी करूंक पडली जे हे दोन गोष्टी आसा हो शेख फिरोज मोहम्मद रफीक आणि फिरोज मोहम्मद रफीक शेख एक पुलीस आणि तुम्ही ऑलरेडी विटनेस आसा बरं विटनेसाचं नाव सांगता बरं एक तरी हां अरे पण यू डोंट अंडरस्टँड अरे बस 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 तुम्ही पहिल्या दिवसाचे- पहिला एक मिनिट ताका सांगता केन्ना आमचो आतां कोविडांतलो पॅचमध्ये सो ताका सांगता म्हजें सांगपाचें कितें आहा सी यू आर आस्किंग द डिपार्टमेंट टू फायल अ कंप्लेंट ना डिपार्टमेंट इन अ डे in a day there are almost 300 marriages which are happening. So who is genuine, who is bogus? That is why we have put a system online, marriages online, and their documentation are traced. Now if somebody is swearing an affidavit, a self-declaration, and he is saying one he is getting married in Panjim, I mean Tiswari Taluka, and one in Madhesh Taluka. So how will we complain? Now somebody has to file a complaint, no? Nobody has filed a complaint. You can show me a complaint copy if somebody has filed, so that we can do the inquiry to find whether Mohammed Rafiq Sheikh or who is saying who is like this, and this fellow is the one and the same person. We will do it, no issue. We will do it, but somebody has to file a complaint. No amendment नहीं आम्ही direct online amendment हाडपाक गोष्टी दुसरी गोष्टी amendment हाडून टायट केले जाल्यार लोकांक जे जेन्युइन लोक आसा ताका टायट जातले म्हणजे त्रास जातले मागीर आमकांच गव्हर्मेंटाचें इलेक्शन करतले सो आमी कितें केलां की ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलां मॅरेजीचेर सो सर्च रिपोर्ट मारलो जाल्यार जेन्ना ते टायप करता पळय ती नांवां येता असली नांवां आनी कितें जालें आतां केलां तें सो सगळे जेन्ना आमी अपलोड करतले तेन्ना आमकां सगळ्याचे डॉक्युमेंट येतले सो तेन्ना मे बी वी कॅन टेक केअर 5 डॉक्युमेंट पांच डॉक्युमेंट चालू केला आमी अपलोड करून स्कॅन करून ॲटलिस्ट ऑनलाईन जाल्ल्यार कितली जाली रजिस्ट्रेशन आता म्हाका अजून लक्षात ना पूण दिसाक 30-40 लग्न जातात एक तालुक्यात मेळटा थोडे बारीक तालुक्यांना दिसाक 5-6 जातात तुका जाल्यार डेटा आज पासून कितलो जालो म्हाका लक्षात ना आय विल गिव इट नेक्स्ट सर फाटल्या वर्साचो कितल्या वर्साचो बॅकलॉग ना फूल जे आपलं मॅरेज जे आसा जे पयलींच्यान जे जाल्ले आसा 19 केन्नाच्यान आशा पळय तेन्नाच्यान सगळे आमी अपलोड करतले आतां वी वॉन्ट टू गिव अपलोडेशन सो डॉक्युमेंटेशन स्कॅनिंग चालू केलें आसा सो ते आमी भितर करता हे बोध मेरेज कोर्टान नॉर्मल प्रोसिजर 15 days or 21 days एका 15 डेज आसा एका नोटीस पिरियड नोटीस व्हेरीफाय करतात रे आमी करना आमी कितें करता 15 डेजाचो कितें आसता की तूं इंटेंट टू मॅरी दिता फर्स्ट सिग्नेचर जाता आमी नोटीस बोर्डाचेर प्लेस करता की हो मनीस लग्न हे मनीस आनी हो मनीस लग्न जाता सो मुस्लीम आनी हिंदूचे आनी कॅथलिकाचे दुसरे फॉर्मेट आसा कॅथलीक रिलिजनान फर्स्ट सिग्नेचर करून ती धाडटा इगर्जी आनी इगर्ज मागीर सर्टिफाय करता की सेकंड जाला आनी तेंची सर्टिफिकेट घेवन आमी मॅरेज रजिस्टर करता इन प्लेस ऑफ हिंदू आनी मुस्लीम वी प्लेस ऑन नोटीस बोर्ड हू हॅज इंटेंट टू मॅरी सो पीपल हॅव टू गो एंड सी एंड गिव अ कंप्लेंट सो इन बोथ दीस केसीस 15 days पब्लीश केल्ली हांगा आसा म्हजे कडेन सो दोगांयचे नोटीस बोर्डाक 15 दिसां म्हणलें कोणा भशेन हाडूं ना सो इट वेंट एंड अहेड ऑफ द सेकंड सिग्नेचर एंड दे वर लिगली मॅरीड सो प्रोसिजर लॅप्स काय ना Sir, right, somebody has got your notice about certain incident. see somebody cannot be Somebody has got a incident which has got to your notice. आता 15 days no witness असतात. त्याच्या ते साहेबांच्या पोटामध्ये register असतात. सगळे लग्न झाला, आपल्या झाला असताना देखील समजतं तुम्ही तुमचं डिपार्टमेंट तिकडून ना होता काय सांगतो ना. सगळं आता हांव सांगू Yes, sir. पेपराचेर बातम्यो येवप आनी प्रेस स्टेटमेंट करप आज हांवें प्रेस केला व्हेरीफाय करता त्या मनशाक जर कंप्लेन गेली आनी आमी तेजेर एक्ट करूं जाल्यार तूं म्हाका विचारूं शकता सो म्हाका कंप्लेन दाखयता तेजी दिल्ली आसा ती म्हाका दाखय म्हळ्यार हांव एक्ट करता पूण जे पर्यंत कंप्लेन येता हांव विल एक्ट सी यू कॅनॉट सी शेख फाल्यां होच मनीस मागीर दुसरो जालो जाल्यार कितें करतलो सो लेट समबडी कंप्लेन एंड देन आय विल एक्ट देन आय विल मेक अ इन्क्वायरी विटनसाक आपयतले सगळे गोष्टी ज्यो आसा वी विल मेक अ थरो एक्झामिनेशन एंड वी विल गिव सो टू डू दीस हें करपाक दॅट पर्सन हॅज गॉट ऑथॉरिटी जी दुसरी बायल आसा वा जी पयली बायल आसा जे म्हणटा सपोज वन एंड सेम पर्सन तेणें बिगामी केस फायल करपा लागला पुलीस स्टेशन फायल करें तेणें ताका धोका दिला दुसरे कडेन लग्न जाला तेणें करपा इट्स अ लॉ इट इज नॉट मेड बाय मी निलेश काबाल आमचे गव्हर्मेंटान इट इज अ लॉ सो शी हॅज टू फायल अ केस शी हॅज टू फायल अ कंप्लेन शी
she is to ask for against him. So we help them. Documents and document आम्ही देतात. No issue. असेच बेसिसचेर आतां सरनेम्स आनी नेम्स चेंज जावपाचे प्रकार तेजेर तुमी Surname. On Goans are changing it to Goan. No, change of name. Change of name. See, change of name act जो आसा हो 1919 जाल्लो आनी तेन्ना हो चेंज इन नेम एक्ट जो आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय गेल्लो आनी तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलें की बर्थ सर्टिफिकेटाचेर नांव चेंज जायना आनी फॉर्म बी म्हूण केलें. सो बेज ऑन दॅट 1990 एक्ट केलो आनी ते एक्टाचे बरोबरी ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आसा ती तशीच उरता आनी फॉर्म बी जे आसा ते फॉर्म बी ते ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लायतात की ती चेंज जावची. आतां हितून खूब भशेचे ते न्यूजपेपराचे बातमी येता तुमचे न्यूजपेपर येता हे न्यूजपेपर बातमी येता फक्त चेंज इन नेम न्ही. आतां खुबशे लोक बेश्टे आपणाचें नांव घालता अँड ऑल दीस पीपल जशें आसाम सांगलें इन्क्वायरी केल्ली ऑल दीस पीपल डोंट डू चेंज इन नेम. इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पजीस. थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट अंडर द सेंट्रल एक्ट दे कॅन चेंज द नेम बाय नॉट चेंजिंग द बर्थ सर्टिफिकेट ओनली पुट इन द गॅजेटेड न्यूजपेपर. थोडे पासपोर्ट ऑफिसराचे जे आसा तेजे कायदे दुसरे आसा. सो दोज कायद्या भितर सगळे न्यूजपेपर जे छापता जे चेंज इन नेम इट इज नॉट इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. सो ऑल चेंज इन नेम जे पेपराचे न्यूजपेपराचे पयशे दिन लोक छापता इट इज नॉट फॉर चेंजिंग इन दर एक्चुअल नेम्स. हे क्लियर मेसेज हांव सांगता. येस आतां हेका कायदो आमी लास्ट टायम असेंब्लीनूय चेंज केलो दॅट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड. आमचे सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान चेंज इन नेम करपाचे खूब आतां कमी जाल्ले आसा. पूण जे पेपराचेर छापून हाडटा बाय पेड एडवर्टायजमेंट ही सगळी सब रजिस्ट्रार ऑफिसान वचना. दे आर यूज फॉर वेरियस अदर पर्पजीस. ना वेरियस अदर पर्पजीस जशें तुका सांगलां न्ही गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा ते गव्हर्मेंट सर्वंट तिका पब्लीश केले जाल्यार दे कॅन चेंज देयर पेपराची नोटीस आसता ती बॉर्डर आसता ती दिता. ना तेचे आतां हांव चेंज करूंक सोदता. ही पेपराचेर जर कोणूय जर आमी आतां लॉ एग्जामीन करपाक की न्यूजपेपराचेर जर कोणूय पब्लीश करता सो दे हॅव टू टेक द NOC फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. ते हांव आतां चालू आसा म्हणजे करपाचें. सो वी वील नो वॉट इज द पर्पज दे वॉन्ट टू डू. सी आय सेड सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक्ट एक आसा वेर गव्हर्मेंट सर्वंटाक जर नांव चेंज करपाक जाय बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टी दे जस्ट हॅव टू पब्लीश ऑन द न्यूजपेपर अँड पब्लीश इन द गॅजेट. सो गॅजेट पब्लीश करप कोण करूं शकता तुमी करूं शकता. सो ती लायकान तेजें काम जालें. सो एक्चुअली नांव चेंज करना पूण आपणाचे गव्हर्मेंट रेकॉर्डा भितर ते चेंज करता. सो अशे खुबशे म्हाका आतां हे स्टडी करता तेन्ना ह्यो गोश्टी मेवल्या. सो नाव वी वॉन्ट टू डू अ लॉ वेर कोणूय जर न्यूजपेपराचेर जर पब्लीश करता सो दे शूड इंटिमेट द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दॅट दे आर पब्लिशन NOC घेवपाक जाय. सो दॅट द पर्पज इज डिफरंट. आनी ताका गव्हर्मेंट स्किमी कसो मेळटा नेमचे स्किमी कसलो स्कीम हेजे सोशियल वेलफेअर त्या स्किमी खातीर चड करून करपाक शकना. पळय स्किमी कितें आसा नांव चेंज केलें जाय 25,000 रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय 15 वर्सां रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय खुबशे बाकीचे डॉक्युमेंट जाय. तो स्किमीक त्या लागतले. ते कितें करता तें म्हाका खबर ना. चेंज ऑफ नेम जे हांवें पळयलां की इतल्या न्यूजपेपराचेर पब्लीश जाता हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश जाता ते टोटली हे चेंज ऑफ नेम कोणाचो बर्थ रजिस्टर बर्थाचेर चेंज करना. सो ताका लागून आतां ते सगळे एक आमी लॉ डिपार्टमेंट वेटींग चालू आसा. आमी ओपिनियन घेता की सपोज जर कोणूय न्यूजपेपराचेर पब्लीश करता वी वॉन्ट टू से दॅट वी वील एग्जामिन इट फर्स्ट NOC घेवपाचें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर एंड पब्लीश. सो दॅट नॉट दॅट शूड नॉट पब्लीश शूड पब्लीश बट विथ द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वेन न्यूजपेपर वील ऑल्सो हॅव टू टेक इट फ्रॉम देम दॅट NOC. नाल्यार खंय तरी फक्त गव्हर्मेंटाचेर आनी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर ब्लेम करप चेंज इन नेम हे म्हाका दिसता वील हॅव टू कम टू अ लॉजिकल सोल्युशन. मिनिस्टर कमिंग बॅक टू Women and child तुम्ही case. हे डॉक्युमेंट हाडले पळय सगळे तितून तेजे सगळे डॉक्युमेंट घेतले आसतले तेन्ना घेता आसतना तुमी तेजे फोटो लावूं ना. तशें फोटो लावपाचो प्रश्न फोटो येयना आयडेंटिटी घेयना डॉक्युमेंटेशनाचेर मॅरेज रजिस्ट्रेशन फोटो नाच येत ना. ना फोटो येत ना. तुवें आतां फोटो जाल्यार डॉक्युमेंट तुम्ही व्हेरीफाय करता का ना व्हेरीफाय तेच म्हणटा न्ही नाही फेक समज कसलो डॉक्युमेंट येते डॉक्युमेंट ना फेक दिवं ना अरे तूं समजना आनी अंडरटेकिंग दिला न्ही ताणें. अंडरटेकिंग दिला तेन्ना एक पद्दत सांगला न्ही डॉक्युमेंट जे आसा एका पयली विलेज पंचायत शिमलाची ते आमकां कंपल्सरी रेजिडंट सर्टिफिकेट लागता पळय तेणें दिल्ली आसा तेन्ना. दुसरी तेणें आपणाची खंयची तरी शाळाची सर्टिफिकेट दिल्या तेजे नांवार 2 आनी ती नोटरायज करून दिल्या. सो इट इज अ ड्युटी ऑफ द नोटरी टू आयडेंटिफाय. सो तेन्ना नोटरायज घेताले आमी बेश्टी घेयना.
सो नोटरी आयडेंटिफाईड इज द सेम पर्सन. सो नोटरी करून दिली लक्षात घेऊन द्या. तिसरी जेणे त्याने दिल्या की त्याने एफिडेविट दिला, त्या एफिडेविट नोटरी केलेली आसा. सो नोटरी हॅज टू आयडेंटिफाय द सेकंड पर्सन. सो हे गोष्टी सगळे केल्ले आसा, ते नोटरी केल्ले आसा. दिस इज द वे ही हॅज प्रोड्यूस हीज इन्कम टॅक्स पॅन कार्ड कॉपी. सो ह्यो गोष्टी ज्यो आसा ऑल इज डॉक्युमेंट्स आर देयर. देर इज नथिंग रॉंग इन दॅट. सो नोटरायज डॉक्युमेंट जे आसा हे केल्ले आसा. सो हे आयडेंटिफाय केल्लो मनशाक एक तरी चिंबेल पंचायतीन दिला, तो रावलो एक म्हयनो. आनी दुसरे तुजे रजिस्टर करपाक विलेज पंचायत सलवादन मुंडो, एक पंचायतीक सलवादन मुंडो दिला रावपाक. सो दीज आर ऑल डॉक्युमेंट्स आर देयर. सांग कितें जालें? त्याला पैसे घेतले रजिस्ट्रेशन आपल्याला पैसे घेतला कोणा रजिस्टर सांग. म्हाका ऑफिशाक कंप्लेन हांव इन्क्वायरी करता. म्हाका ती नाल्यार हांव कंप्लेन सू म्हणून घेता आनी इन्क्वायरी करता. हेजेर कित्याक सुमोटो घेना तुमी? हेजेर कित्याक सुमोटो तो आता तो इंडिव्हिज्युअली येयलो न्ही म्हाजे कडेन. तो इंडिव्हिज्युअली येयलो म्हाजे कडेन. तुमी जर विचारता पळय ते रस्त्यार वयले खबऱ्यो. सर आपण रस्त्यावर तो आतां आसा पळय, मागीर तुमी नांव घेता पळय. तो आतां आसा पळय, तो आतां म्हाका सांगता की म्हाजे कडेन पयशे घेतले. आय वील टेक हिज सिग्नेचर ऑन द लेटर आनी आय वील टेक अ सुमोटो. आय एम नॉट प्रॉब्लम. पूण हो रस्त्यार कोण सांगता अशें केलें, ते कशें सुमोटो घेतलो? सो आतां हो पर्सनली तुजो पत्रकार म्हणटा म्हजे पयशे घेतले. आय वील टेक इट माय कॅबिन, टायप हिज लेटर, टेक हिज सिग्नेचर एंड आय वील डू द कंप्लेन. नो प्रॉब्लम. आणि एक केस असली लाडली लक्ष्मी स्कीमचे एक लाख मेळटा म्हणून एक डॉक्टर आणि मदर दोगांच्या वांगडा अर्ज केले अशी हांवें पब्लीश केली. हे रजिस्ट्रेशन कशें जालें आवयचें? आवयनी गोंयांत रजिस्ट्रेशन घ्यावं आनी डॉक्टरीचें म्हणजे तेका लिगलीच जाय 18 वर्सां. म्हाका हे लक्षात विचारता, म्हाका जे डॉक्युमेंट दिले न्ही पब्लीश केली म्हणून मागीर कोण केली पयशे घालून. रजिस्ट्रेशन जे आसा तेका डॉक्युमेंटेशन लागता. एक डॉक्युमेंट खंयचो तुजे रेजिडेंट सर्टिफिकेट कोणें दिली? अनमॅरीड म्हणून रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट येता. मुस्लीम अरे पण तूं समजूं ना. केली रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन जे आसा डॉक्युमेंट रजिस्टर करपाक सर्टिफिकेट वाचता न्हू तुमकां लक्षात ना. ही पळय सर्टिफिकेट दिल्या पळय, द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत चिंबेर hereby certified with honor of my word that Muhammad Sharif Khan is unmarried, 24 years of son of Muhammad Rafiq Sheikh and residing at Chimbel. आवयचें ना ना रजिस्ट्रेशन. हांव एग्जाम्पल सांगता तुका रे. तुका जर मॅरेज रजिस्टर करपाक जाय खंयचे तरी पंचायतीन ही अशें दिल्लें आसतलें बेज ऑन दीस डॉक्युमेंट रजिस्टर केली. तूं समजूं ना सांगतलें अरे आवय लग्न जालें हो लग्न जावन हो लग्न रजिस्टर करपाक येयला हो डॉक्युमेंट ताणें दिला आसलो न्ही कोणें. सो तेका आतां इन्क्वायरी करून पडलें तूं आलमडी कशी दिली. तूं समजलो न्ही. रजिस्टर डिपार्टमेंट हे डॉक्युमेंट सारके आसा तर ताका रजिस्टर करपाक पडटा. सो ह्यो गोष्टी ज्यो आतां एग्जाम्पल दिलें आतां अनमॅरीड म्हणून सर्टिफिकेट दिलें. सो कोणें दिली? हांवें दिली. आमच्या रजिस्टर डिपार्टमेंट दिली. चिंबल पंचायतीन दिली. तशी दुसरी वाचता जाय तुका. ते पळय हेणे दिल्या सालवादोर बंद पळय. सो दुसरें तेच मनशाचें विलेज पंचायत सालवादोर म्हणून द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत सालवादोर म्हणून hereby certified with honor of my word that कुमार हे सगळे अनमॅरीड. दे आर गिव्हिंग सर्टिफिकेट नो. सो बेस्ड ऑन दॅट रजिस्ट्रेशन जातलें. तूं रजिस्टर डिपार्टमेंट सगळें अरे आता चालेल दुसरो टॉपिक आनी काय दुसरो जो इशू आसा आतां ऑनरेबल CMन आमकां ऑलरेडी जे आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम इलेक्शन डिपार्टमेंटान केली आनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम करता तेन्ना परतून रिपीट करता की गोंयांत आमचे ऑलमोस्ट 7 lakhs कंज्युमर आसा. 6 lakhs वाडत आसता. सो अरावंड 6,85,000 आसा. ऑलमोस्ट 7 lakhs कंज्युमर आसा. आनी ते 7 lakhs कंज्युमरांतले 1,40,000 consumers are not paying tax. So we have to take action against this 1,40,000 consumers. आतां तांकां कोविडा खातीर आनी दुसऱ्या गोश्टी खातीर सो इंट्रस्ट लागलेलो ताका लागून आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडली. आख्खे डिसेंबर म्हयन्यात चालू दवरली. आमकां कोणें फुडें येवंक ना. आतां आनीक म्हयनो वाडयलो आनी आतां आमच्या डिपार्टमेंटान नॉर्मली अंडर JRC 3 महिने जर बील फारीक करना जाल्यार तांकां नोटीस सर्व करूंक पडटा.
15 दिसाची तूं फी फारीक कर. आतां गोंयभर जे असले लोक आसा 1,40,000 खूब जाणांनी फे केले. तूं उरल्या ते म्हाका एक्झॅक्ट स्टेटस ना, थोड्या दिसांनी तुमकां दितलो. पूण सगळ्यांक 15 दिसाची नोटीस सर्व केली आनी आज गोंयभर इलेक्शन डिपार्टमेंट डिस्कनेक्शन करता. इशू कितें आसा की आउट ऑफ 7 lakh कंज्युमर्स एप्रॉक्सिमेटली 1,40,000 कंज्युमर फारीक करता. तर हांव सारको टायमार फारीक करता, हो तूं सारको फारीक करता, तूंय सांगतलो ते करना हांव करना म्हणून म्हाजें. सो दीस इशू हॅज टू बी फिनीश. पण आज गोंयभर डिस्कनेक्शन चालू आसा. म्हणजे म्हजें रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की OTA स्कीम 31st पासून आसा. कायंडली लॉग इन टू द स्कीम आनी एप्लाय करून जे एरियाज मायनस करून आपले जे प्रिंसिपल भरा. नाजाल्यार फाल्यां फोन करप की म्हजें डिस्कनेक्शन करता, म्हजें हें ना तें ना, ही गोश्टी जावंक शकना. हो टॅक्स न्ही, हो एक आमी जर तूं पयशे फारीक करना जाल्यार दुसरे कडेन करून आमकां दिवूंक पडटा. ना दुसरें जें आसा टॅक्स आसता. टॅक्स म्हळ्यार गव्हर्मेंट टॅक्स लायलो, तेजो रोड टॅक्स लायलो, सो आनी कसलो टॅक्स लायलो. हे टॅक्स न्ही, हेका हे एनर्जी चार्जीस आमकां दुसरे कडल्यान काडून ते आमकां फारीक करूंक पडटा. नाजाल्यार हे 1,40,000 लोकांक लागून बाकीचे जर आमी फारीक करना जाल्यार दुसऱ्यांची लायटी कट जातली. ऑटोमॅटिकली पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी आमच्यो लायटी ऑफ करतल्यो. सो वी हॅव स्टार्टेड स्ट्रिक्ट एक्शन. हांव लोकां कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक रिक्वेस्ट करता की हे स्किमींतलो भाग घेया. हे प्रिंसिपल अमावंट तुमकां 1 इन्स्टॉलमेंट, 2 इन्स्टॉलमेंट, 3 इन्स्टॉलमेंट, 4 इन्स्टॉलमेंट, 5 इन्स्टॉलमेंट, 6 इन्स्टॉलमेंट दिल्ले आसा ते भरपाक जाय. नाजाल्यार इलेक्शन डिपार्टमेंट हांवें आनी गोवोरमेंटान सांगलां आनी सगळें डिस्कनेक्शन आमी चालू केल्लें आसा लास्ट 2 दीस. आनी येता ते थोड्या दिसांनी टोटल डिस्कनेक्शन जावपाचो प्रयत्न आमी करतले. हू आर नॉट पेईंग प्रॉपर्ली. सो दीस इज अ रिक्वेस्ट टू आमचे गोंयकार भावा भयणांक की फारीक करा. नाजाल्यार एटलिस्ट तो रिक्वेस्ट केला की आमी इन्स्टॉलमेंटूय फारीक करता. तुमचे खातीर आमी सुविधा केल्ली आसा. दुसरी गोश्ट जशें ऑनरेबल CMन सांगलां, आमी मिनिस्टरान एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायतीन वचपाक जाय. सो म्हजें फर्स्ट दौरो 19 जानेवारी आमचे काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी जातलो. आनी हांव लोकां कडेन मागता ते विलेजीचे लोकांनी थंय येवचें. आगोंदा सकाळीं 10:30 पंचायतीन आसतलो. 19th January ट्यूजडे ऑनरेबल MLA लोकल आसतलो आनी बाकीचे आसतले. आनी आगोंदा सकाळीं 10:30 पंचायतीन, म्युन्सिपालिटी 11:30, शिस्तल पंचायतीक 12:30, गांव दोंगरी पंचायतीक 2, खोतीगांव पंचायतीक 3, पैंगणी पंचायतीक 4, लोयले पंचायतीक 5. म्हणजे आख्खो दिसभर ते आसून म्हाका जे कसले कसले विशय आहा इलेक्ट्रिसिटी वा आनी कितें आमचे गोवोरमेंटाचे हे विशय आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. अशें करून आख्खे आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून म्हजी म्हणजे 39 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो दौरो जातलो. सो हो दौरो आमी चालू केल्लो आसा फ्रॉम काणकोणा तालुका. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की जे जे पंचायतीन इशू आसा, आगोंदा पंचायत, आमचे काणकोणा म्युन्सिपालिटी, शिस्तल पंचायत, गांवडोंगरी पंचायत, खोतीगांव पंचायत, पैंगणी पंचायत, पैंगणी पंचायत, लोलये पंचायती, लोकांनी थंय येवन पंच सरपंच सगळ्यांनी येवन आपलो जो विशय थंय सुटावो करून घेवचो. देव बरें करूं. Sir, question is there is now that health minister said that he doesn't want IIT in his constituency. लोकांची मागणी आज सांगे कुडचडे ह्याच्या भागात की IIT येवची म्हणून. पळय, जेन्ना काणकोणा जेन्ना ही IIT तेन्ना जो इशू जालो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें 9 लाख स्क्वेअर मिटर आयडेंटिफाय करून आमी बाईक दिल्ली आनी तेन्ना तो प्रोसिजर चाललो. ते लोकांचे बारीक इशू आशिल्ले वी ट्राय टू सेटल इट आनी तो टायम लागतालो. म्हणून थंय तेन्ना कॅबिनेटाक हांवें आशिल्लो, डिसिजन घेतलें की थंय टायम लागता आनी थंय सरकाराची 14-15 लाख जमीन आसा. 11 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर तांकां डायरेक्ट दिवंक मेळटा. पूण तो डिसिजन जावन तेणी शिफ्ट केलो. आतां ते ऑनरेबल CMन हो म्हाका आजुनूय लोक म्हाका पुतू विचारता की तुमी IIT हे साठी कित्याक हाडलें. सो विशय इज स्टील नॉट डिसायडेड, बट डिसायड जालो जाल्यार आय वील वेलकम IIT इन माय आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वील वेलकम IIT इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. देर इज नो इशू. कितें आसा थोडेशे इशू आसतले बारीकशे कशें सेटल करपाचें हांव मॅडम लोकां कडेन सेटल करता. Would you like to tell the chief minister saying that if there is a problem, I take it in my constituency? That I am not saying, that you are saying. I have said what I have to say. No, this is the same that we are going to say. That you are saying, I am not saying. I have said what I have to say. आणि कितें आसा क्वेश्चन? छोटी
गव्हर्नमेंट कितें एक्शन घेतलो तेजेर? साहेब पळय वी आर ऑल इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री. वी कॅन मेक ऑल आर स्पिचीज ऑर कितें कोणाचें उलोवपाचें. विशय बाबाक दिसलें की त्याला स्टेटमेंट करपाक जाय. तो गव्हर्नमेंट कितें आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा आमचे बाकीचे लोक आसा. हांव नोबडी टू टेक एक्शन टू डू हें तें हांव डिसायड करपी कोण ना. पूण हांवें तुमी IITचो विशय विचारलो. हांवें म्हजो स्पश्ट मत दिलो आनी जो IITचो विशय म्हज्या मतदारसंघात आनी सगळ्या मतदारसंघात लोक वेलकम करता आनी ऑनरेबल CM जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना ऑनरेबल CM आजपासून डिसिजन कांय जावना. सो इट इज व्हेरी इनमेच्युअर म्हाजेर स्टेटमेंट करता. Sir, I am just repeating your statement. फाल्यां मागीर misquote करून सांगूंक ना. You said that Vishwajit Rane himself said that he wants to take the IIT to Boleli. तुझे चुकता. ना तुम्ही earlier. जेन्ना लेट जाता म्हणून तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी लेट जाता म्हणून आपण व्हरता म्हणून त्याने स्वता सांगला. ना हें चुकता तुजें. हांवें कितें सांगलें तें कॅबिनेटान डिसिजन जालें की कुडचड्यार जे सांग्या भागार कॅबिनेटान डिसिजन जालें. हांव एकट्याचें कोणाचें नांव घेवना. तूं कशें म्हज्या तोंडांतलें उतरां घालूंक शकना. क्लियर आसा रिकॉर्डिंग आसा. कॅबिनेटान डिसिजन जालें की IITचो प्रेशर आसा बेगीन करपाक जाय. तर तो इशू तुमचे ते सायडीचो भागांतलो इशू सॉर्ट आवट जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो हांगा इतलो लाखाचो जमीन आसा थंय आमी शिफ्ट करया. ते कोणें सांगलें इंडिविज्युअली सांगलें ना. कॅबिनेटान डिसायड जालें की IIT नाल्या म्हणटा गोंयची भायर वयता. So that is why they are cancelling the IIT. So that is a decision taken by the cabinet that time that to give land. आता तितून इशू आशिल्ले नाशिल्ले तेजे हांव उलोवंक शकना. सो कॅबिनेट हॅड टेकन इट. पण तुमकां दिसना लोकांक नाका जाल्यार तुका जाय उपकार म्हजे मतदारसंघात मरे कसो इशू जालो गार्बेज प्लांटाचो. म्हजे मतदारसंघात ते लोक म्हाका म्हणटाले की तुजे मतदारसंघात जाता 20 टन ते 30 टन. आतां तूं 100 टनाचो प्लांट कित्याक घालता? तूं विचारलं रे. तूं विचारता तो कितें उलयता मदीं स्टेटमेंट दिता मागीर कित्याक मरे. सो म्हज्या मतदारसंघात हो इशू जालो. आज म्हज्या मतदारसंघात तेच लोकांनी पब्लीक हियरींग जेन्ना कन्विन्स केले आमचे समजगायचे लोक की ते लोकांनी आज 100 टनाचो प्लांट आमी ऑगस्टान आमी इनॉग्रेट करता. अशेंच मी शेलावली लोकांनी जर धरणां करता तेन्ना आज कुर्डी गांव खुबशे गांव बुडल्या. अशें जर विरोध केले तर सावथ गोवा आज ड्रिंकींग वॉटर पायपलायन आसनासली. सो हेजेर तूं म्हाका क्वेश्चन केला. तूंच क्वेश्चन कर तुजोच तुका आन्सर दी. कितें आसा. थँक्यू वेरी मच.